E51. Santos sobre kalsa Animuka beri ikutan Bukti nami senyamika Devacha mandira Kaisar bukvate मुझे नवे संगी मिलता ऐसर हवासा सिद्धता चे मोदेगा जेजू चे भूता हमका प्रेरण लीतेले Dava Kargansavno Misandiliant, Rima Stani di Saldana, Clifford Zina Menezes, Olivia D'Souza. Madonna D'Souza च्या आत्म्याखातीर मेस्तेना सिरिल डिसोजा या आतसंपसोत आणि आमच्या आतसंपसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आज पवित्र सभा भाग्यवंत विशेंत पावलो याजक हाचें स्मरण करता. हे बलिदान आमी पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमी सेवेचे मनोभावाचे जमच्या बसत मागया. आमी भेटोवचे बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारके जमच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावो. Sumia kalutka, Sumia kalutka, Krishna kalutka, Krishna kalutka, Sumia kalutka. Sumia kakutka. प्रार्थूया. कणवळ्या बापा दुर्बळ्यांचे कश्ट हाळू करूंक आनी तरणाट्यांक याजकपणाचें शिक्षण दिवन रुपां हाडूंक तुज्या याजकाक भगवान विशांतीक याजकी शिगुणांनी नेटोवन व्हडा उर्बेन तुवें बरलोय.
ताची शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गरजांक पावूं आनी याजकी सेवे खातीर तुवें विंचलेले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मणयारी जमच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक तेच भाग्यवान विशांतीक उमेदीन आमकां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. येजराच्या पुस्तकांतले वाचप. सांजेचे बलयेच्या वेळार हांव म्हजे दंडवणेंतलो उठलो आनी पिंजलेलो शेलो आनी दगलो आनी की म्हज्या आंगार आसून हांव दिब्याचेर पडलो. हांवें म्हजे हात विस्तारून धरले आनी सर्वेस्परा म्हज्या देवा लागीं प्रार्थना केली. हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना. कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर वाडल्यात आनी आमच्या पातकां आकाशा पर्यंत पावल्यात. आमच्या पुर्वजांच्या काळांतावन आज पर्यंत आमचे अपराध व्हड आसात आनी आमच्या कोट्या कडण्या पासत आमी आमचे राय आनी आमच्या येजाक परक्या देशांच्या रायाचे अधीन जाल्या. आनी तलवार, निर्वासन, लूट आनी अवमान हे सगळे आमकां भोगूंक मेळ्ळे. आयची परिस्थिती अशीच आसा. आनी आतां एक घडीभर सर्वेस्परान आमच्या देवान आमची दया केली. ताणें आमचे मदल्या थोड्यांक निवारले आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां एक आसरो दिलो. हे परी आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक परजळ दिलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमचे थंय इल्लो नवो जीव भरलो. वय आमी गुलाम, पूण आमच्या गुलामपणांत आमच्या देवान आमकां सांडूंक ना. ताणें आमकां पर्सियाच्या रायाची कृपा लाभयली. आमच्या देवाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण करूंक आनी पाड पडलेले स्थितींतले ते परत उबारूंक ताणें आमकां नवो जीव दिलो. आनी जुदांत आनी जेरुसलेमांत आमकां एक सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावन. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. सिरस्पोर एक पोटे शिक्षा लायता आनी पोटी बक्षिता. तो मनशाक धरणी पंदल्या पातळांचेर पिसर करता. तरी नासाच्या पोंडांतली हात दिवन ताका वयर करता. कोणेच ताच्या हातांतली चुकोवन घेवंक जायना. श्लोक. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. राष्ट्रामध्ये ताणेंच तुमकां शिमटायली, तरी थंयसरच ताणें तुमकां वडवीक दाखयली. देखून सर जिव्यामध्ये ताका नावाडा, कित्याक तो आमचो धनी, तो आमचो देव, तो आमचो बापाय, तोच देव ससनाच्या ससना. श्लोक. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. पळय कितल्या बरेपणान तुका वागयला. व्हडल्या ताल्यान ताका अर्गां दी. नितीवंताक देवाक वंदी. सर्व काल्याच्या रायाक हसी. श्लोक. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. हांव जाल्यार म्हज्या गुलामपणाच्या गांवांत ताची स्तुती करीत आसा. ताचे वडपण आनी पदवी पातकी राष्ट्राक प्रगट करीत आसा. श्लोक. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. पातक्यानो ताचे शिपाटी येया. तुमची साल ताच्या मुखार नितीवंतपणाची जावन दी. तुमची दया दवरून तुमची तो काकूळ करूंक पुरो. श्लोक. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे
लास लागी पावला पातकी जिनी बदला आणि बरी खबर सत्मना. सरेश्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. त्या दिसांनी जेसून 12 जाणांक सांगाता आपयले आणि तांकां सर देंवसार धांवडोवची आणि पिडा शिडा गुण करची पदवी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचे रास प्रगटूंक आणि पिडेस्तां गुण करूंक म्हूण ताणें तांकां धाडलें. तो तांकां अशें सांगी लागलो, वाटेक म्हूण कांयच व्हरी नाकात. दांडो, पोतें, बुती, दुडू खंयचेंय नाका. बदलूंक दोगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांत रावा. थंय तावन तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शारांतले तुमी भायर वेताना तुमच्या पांयांक लागली धूळ सैती पापण सोडा. तुमी तशें केल्लें तांचे विरोध एक साक्षांव. आनी ते भायर गेले आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयण करून सुवार्ता प्रगट करीत आनी पिडेस्तां बरें करीत गेले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. ते भायर गेले हळ्ळेन हळ्ळी पयण करून सुवार्ता प्रगट करीत पिडेस्तां बरें करीत गेले. जेसूचें आपोवणें. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. दुर्बळ्यां बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. हें ताजें प्रथम मिसांव. आज आपोस्तला सोमेय तो वांटून घेता आनी ते सुवार्ता प्रगट करीत गेले. सुवार्ता प्रगटणी सकड बरेपणाचें मूळ आनी आरंभ खोटेपणाचें आनी देंवसरा धांवडोवच्यांत एक प्रथम स्थान घेता. बाळशें रडता आसतना सळ करता आसतना आवय त्या बाळश्याक घेवन ह्या साका सर्सीन वचून पाद्रापा ह्या बाळश्याक वांजेल रजर करा म्हणटा. बाळश्याक अर्थ जायना आनी त्या वेळार ह्या साक वांजेल वाचता आनी मागणें करता. हाच्या फाटल्यान चिंता कितें म्हळ्यार वांजेलाची उतरां त्या बाळश्याच्या कानांत पडटा आसतना थंय असलें कितें वायट सकत दुस्सकत पयस वेता म्हूण आमी चिंता. थोडे मरणाचे घडी लागीं पावले मनीस म्हणटात म्हाका वांजेल वाचून सांगा. आनी त्या वांजेल वाचच्या करण्यांत तांणी तांचो आत्मो देवा वपसून दिवचें अपुरब्याचें घडीत आसा. ही सुवार्ता प्रगट करच्या कामांत आमी साबारपटी हेरांक सुवार्ता प्रगट करचेंत गुमान घेतलां शिवाय आपणाकच ती सुवार्ता प्रगटणे वरवीं जावचें बरेपण नियाळ केल्लें भोव उणें. एक बोटी हांव न्हंयच्या देगेन पयण करता आसतना त्या न्हंयच्या लागींच एक 50 मिटर पयस एक तळें पळयलें. त्या तळ्याक पंप घाल्लो आनी उदक काडटा आसतना थोड्या म्हयन्यांनी तें उदक तांबडें मीठशें जालें. पावसांत परतून येता आसतना तें उदक थंयसर तांबडें मीठ नासलें. कित्याक म्हळ्यार मळबारतान पडलें उदक त्या तळ्यांत रावून त्या न्हंयचें उदक पंप केल्ल्या वरवीं भितर आयिल्लें तें उदक ह्या मळबारतान पडलेल्या उदकान ताका पाटी लोटलें आनी त्या सगळ्यांत तळ्यांत
नितळ उदक बरें उदक दास्तान जालें मनशाच्या मोतीकी तशेंच कितें म्हळ्यार मनशाच्या मोती नाना चिंतना येतात आनी सडाव जावन ती नाकारी आनी ती पाड बेसऱ्याची निराशपणाची आनी हेरां विशांत दुरसोण्याची चिंतना येतात आमच्या फुलाच्या तोटांत ती आमी पळयलें आसा थंयसर सैमांत मातयेतावन पाड झाडां वा थंयसर लजेचे कांटी येतात आनी तो सगळो जागो तो विद्रूप दिसता पूण जेन्ना ती झाडां काडटा थंयसर फुलांची झाडां घालता तो जागो पळोवंक ती माती अपुर्ब्याची दिसता त्या मातयेक आनी आमच्या मोतीक भोव बरो संबंद जेन्ना आमी देवाचे उतार आमकांच आमी सांगता देवाचे उतार आमकांच आमी प्रगट करता त्या वेळार आमच्या मोतींतली पाड कोबार वायट कोबार निराशपणाची कोबार बेसऱ्याची कोबार आनी चड करून हेरां थंय आसली कीळ अभिप्राय आळवून येता आनी आमी एक अपुर्ब्याच्या सुवार्थेचे भांडार जाल्ले ते आमकांत धादोसक्याचें संतोशाचें आनी धादोसक्याचें घडी जाता देखून आमच्या मोतीक आमी सुवार्ता प्रगट करच्यांत साबारबटी वा हरयबटी सलवाता सुवार्ता आमकां सांगोवंक आमी विसराता धाकल्याक फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत सांग पावल म्हणटा हेर तुमच्या की बरें म्हूण चिंता हें वाक्य दिसा मदें साबारबटी तूं सांगता आसतना तुकांत मोतीन आटयतना तुज्या काळजांत तें परत्यान परत्यान तूं सांगता आसतना ते देवाच्या उतराची सकत तुज्या भितर येतना दुसऱ्यांनी तुका सांगली पाड उतरां नाकारी उतरां तुका म्हणली ती अणकण्याची दुरसणाची उतरां आळवून येतात आनी तुज्या थंय एक तरासो संतोश भरून येता आज आमी सांत विशेंदीचें परब आचरण करता ताच्या जिणेंत प्रमुख कितें म्हळ्यार दुर्बळ्यांक थंय ताणें दिल्लें गुमान दुर्बळ्यांक बरें केल्लें गरजेवंतांक ताणें मोग दिल्लें हें सगळें घडीत जेसूच्या सुवार्थेतावन फुलोवन आयलां तें वयसलां देखून आमी हरी एक दीस देवाचे उतार म्हाकांत सांगूंक म्हाकांत वाचूंक म्हाकांत प्रगट करूंक अभ्यास केल्ल्या वरवीं सर बरेपणाचें आराम जाता देखून जेसू सर सुवार्थेचो उगम देवाचे उतार आमकां उंड्या रुपार येतना देवाच्या उतराची सकत दिवन दी आयकोवची कृपा दिवन दी काळजांत जगोवन दवरची सकत दिवन दी आनी जिणेंत संतोश बरो जावची कृपा दिवन दी म्हणून आमी प्रार्थना करया C10 म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेतार देव बापाक मानता सारकें आमच्याक मागात हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नेपय सभेच्या आत्माक सर्वेच पर मारून घे भो पवित्र बापा जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाचें हे बलिदान तुका भेटोवन भाग्यवंत विशेंत तुज्या कृपेन आपुणी दिसपडते जेजू सांगाता मरोन ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो भागीदार जावंक पावलो ह्या बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. विशन पावल तुज्या भक्ताच्या मनाक हे परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिबीत आमकां धैर्य दिता. ताचे शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुची स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारू तेलें हे म्हज्या उडासा करात. Bhavataso good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता. तुझे पुनर्जीवन भाव आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगात चवथऱ्या सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पित्या पाऊल साडान आमच्या गोळे बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून आयल्यांत ते आमच्या भावा बहिणीची काकुळट कर.
तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामण पळोवन फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मरी देवाचे मे संगती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत विशेंत भाग्यवंत आंतोन आनी सर काळी तुका मानवेल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान शिकयले मागणे आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्या बक्षितां अशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरबशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती मागया. देवाची शैली संसाराचे पाप करतेले आमची कापूक. देवाची शैली संसाराचे पाप करतेले आमची कापूक. देवाचे शैली संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितरूनशें म्हाका फोना पूण तुज्या तोंडांत म्हाका भलायकी मेळटली. D26.
सुपद्रेता भिन्या तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी काबार दिवंक आयिल्लो, भाग्यवंत विशेंत ताच्या मेटांनी चलोन गेलो. ह्या जगाच्या देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी काबार आमी दुर्बळ्यांक प्रगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेबंद कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सुनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार साईबा सांसूचे तू आमचो आधार जात तू आमचो निवाडो सुस्कार वायटा विघ्न तू आमची निवार आता आली मरणाच्या वेळा वाईटा विघ्न तू आमची निवार आता आली मरणाच्या वेळा. सकाळींची पेटवणी येजूच्या देवी कळसा आयसीसाची सर्वची मागणी कमानी कस्ट आमच्या पथकांच्या परिपणापासून आणि अंतराच्या व पयसक्रमेंतात ते तुकाच कळून नासतना भेटवच्या सुमेसर द्यापासून बघियंत कारमरियेच्या कथावेन कळसंबरीफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पसरदेच्या हृदयापासून आणि पावसाईबार ह्या म्हयन्यात दाखवून दिल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझ्या पसत येजूच्या बोपयत कळसा येजूच्या देव कळसा तुझे रासेव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या कन्या मेळची सर्व शिक्षा माफी सोडूं हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेसू तुझ्या भोदेवी काळजेच्या ससायेन राकमच्या बोबगीन पावसाईबाग जात तुका उजवाड गटाय आनी गुसावण. म्हजे देवा म्हजे सैबाग हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्कनी नमस्कार करता वर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निजक्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळय म्हूण जशी बरी रात येली तसो बरो दीस दी सैबाग. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिंता म्हणजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या आवडा मनाक म्हज्या पथकांच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बुरशी म्हजी सुमेज पथकां म्हज्या पथक्याची काकोत कर. देवा पवित्र आत्म्या दीस एकबार तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत वेपणान आसोवच्या तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पथक्याची काकोत कर. म्हाका पथक्या बक्षी. भावार्थाचे पितान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवात एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव ती सत म्हणटा. तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कथोलीक पयस सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी विचारता.
कित्याक तूं ससनीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें दिवटे आपले केल्याय तूं फटयनाय वा फुटवून पडनाय ह्या बरतां जियोंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरतां आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांचे भक्षणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरतां आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासळ हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे बसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवप ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरतां आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती कंटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावसली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व सुप्रासळ मोग फावसल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पत्ता करिना म्हूण आनी पथकांचे समय सुकयतली म्हूण ती रेचेव करता आमेन. सुम्याच्या बुडव्यान मरेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र वरवीं ती गर्भेत जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेली सुम तुजे संगात आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमेची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते सांग. नमान मरिये कृपेन भरलेली सुम तुजे संगात आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदेची येलो. नमान मरिये कृपेन भरलेली सुम तुजे संगात आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माया मग फसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या फसवण्याक आमी फौजमचे खातीर प्रार्थुया. ही सुमिया बुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवीं तुजे पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाल्या तुजे कश्टांनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी फावशे तुजे कृपा आमच्या अंतस्करणांत वत म्हूण आमी मागतां. त्या क्रिस्तांच्या सुम्या मार्फत आमेन. महिमा उपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा उपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा उपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखल्या सर्गीच देर म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजे मोत सोडाय म्हाका राग सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरे आशीर्वाद देव आमकां. भगवंत सचे कृपेन न्यूर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.